नमस्कार. आयच्या तोणया मेळान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी फाटले कितलेशेच दीस जाले तोणया मेळान एक म्हत्वाची चर्चा करताले ते म्हणजे साऊथ गोंयचो कॅन्डिडेट बीजेपीचो कोण आसतलो. आणि काल अधिकृतरित्या साऊथ गोंयच्या कॅन्डिडेटीची घोशणा जाल्या. पल्लवी श्रीनिवास धेंपे हे आतां ह्यो साऊथ गोंयच्यो कॅन्डिडेट म्हणून आतां अधिकृत त्यांचे नाव जाहीर झालं. सो आता सगळी स्पेक्युलेशनां बी बंद जातली ह्याच विशयाचेर. आणि नॉर्थ गोंयचें राजकारण सुद्धा लोकसभेचे कशें चल्लां, कशी तयारी कॅन्डिडेट करता आणि बाकीच्या विशयांचेर आमी आयज भासाभास ह्या तोणया मेळान करतले. आमच्या बरोबर आसात गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर अवित बगी सर, त्याचबरोबर आमचे गोमंतक टीव्हीचे फीचर एडिटर आणि सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक सर. सर तुमकां दोगांकूय येवकार. जशें आमी म्हटलें की काल निमणे कडेन साऊथ गोवाचो सस्पेन्स जो आसलो तो सोंपला. पल्लवी श्रीनिवास धेंपे आता अधिकृत उमेदवार अशें म्हणून तेंचें नांव जाहीर जालां. इतलो लेट जो जालो हेची फाटली कारणां तुमी कितें सांगपाक शकता. आणि नेमके एक कोणी चिंतूंक सुद्दां नासलें की पल्लवी धेंपे ह्यो आतां साऊथ गोंयच्यो उमेदवार आसतल्यो म्हणून. कित्याक हें घडलें अशें तुमकां दिसता ऑन फिल्ड जेन्ना तुमी सगळ्यां कडेन उलयता, भासाभास करता? बीजेपी ही जी पार्टी आसा पळय ती बीजेपी पार्टी खूब वर्सां पयलीं, म्हणजे हांव तुमकां 96ची गजाल सांगता. तेन्ना बीजेपी 4 आमदार आशिल्ले विधानसभेन, पण तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी गोंयचो एक सर्वे करून घेतिल्लो खंयच्या मतदारसंघान खंयचे प्रकारचे वोटर्स खंय आसात ताचो एक सर्वे करून घेतिल्लो. तेका लागून बीजेपी खंयचोय जेन्ना निर्णय घेता तेन्ना ताच्या फाटल्यान एक डेटाबेस तांचो एक तयार आसता. अमक्याक तिकेट दिली जाल्यार कितें 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 जावंक शकता, तमक्याक तिकेट जाल्यार कितें कितें जावंक शकता. तर हें सगळें म्हाका दिसता तेंच्यांनी अभ्यास करपाक जो आसा तो एक टायम घेतलो आसूं शकता. आनी दुसरें अशें आसूं शकता की तांचो एक केंद्रीय राज्यमंत्री गेले 1.5 वर्स साऊथ गोंयान काम करतालो. तो संघटनेचे बैठको घेतालो, संघटनेचें काम पळयतालो. ताचो स्वताचें एसेसमेंट नवीन तेंच्यांनी आशिश सूद म्हणून जो इलेक्शन प्रभारी नेमला ताचें असेसमेंट, मुख्यमंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष हांचे असेसमेंट आणि सेंट्रली तेंच्यांनी केल्ले सर्वेचे असेसमेंट हे खंय तरी तेंचे जुळान आशिल्ले. म्हाका अशें दिसता की खंय तरी तेंचे जुळान आशिल्ले. कांय नांवां जी चर्चेक येताली ती बेश्टीच नांवां येनाशिल्लीं. म्हणजे आमी जरी काल अशी म्हणिल्ली की ती नांवां क्रिएशन ऑफ मिडिया आसूं शकता, पण ही जी नांवां येतालीं फुडें तर तेच्या फाटल्यान ते एक तांचें चर्निंग जातालें किंवा तेच नांवां ते भायर सोडटाले. हें जालें जाल्यार कितें जावंक शकता, हें जालें जाल्यार कितें जावंक शकता, कितें रिएक्शन येता. कित्याक आतां सोशल मिडियाक लागून लोकूय व्होकल जाल्यात. एखादें नांव चर्चेक आयलें जाल्यार ते कशें वायट आहा कशें बरें आहा हे लोक ओपिनियन फेसबुकाचेर आसा, ट्विटराचेर आसा, इंस्टाग्रामार आहा अशें ते लोक ओपिनियन दीत आसतात. तेका लागून ते फीडबॅक म्हाका दिसता ते घेवपाक लागले. आणि सर्वे करून सुद्धा सोशल मिडियाचो ओपिनियन ते घेता अशें म्हणटा तुमी? लास्टाक कितें सांगूरा कशें सांगूरा खंयचे सर्वेचे एक लिमिटेशन आसता. तूं आतां दक्षिण गोव्यात जे कितें 5-5.5 लाख वोटर्स आसा ते सगळ्यांचे तूं ओपिनियन घेवंक शकना. सर्वे करतना एक सॅम्पल सर्वे करता आनी सर्वे करपाची एक स्टँडर्ड ही एक सायंटिफीक पद्दत ठरलेली आसता. तेका लागून आमी पळयता की बऱ्याचशा वेळा सर्वे एक आसता आनी एक्झॅक्टली रिजल्ट केन्ना केन्ना वेगळो येता. तो सर्वे फेल्ड नसता. सर्वे हॅज ऑलवेज अ लिमिटेशन. चेंज जात राहता न्ही. इट्स अ डायनॅमिक सिच्युएशन. वातावरण बदलत आसता, नवे इश्यू येता, बदलता. आणि इवन म्हाका दिसता बीजेपी मोर दॅन 1 सर्वे करता. एकच न्ही, रेग्युलरली सुद्धा तांणी 2 सर्वे केले अशें आयकपा येता. बट सर ह्या सर्वे भितर पल्लवी धेंपे यांचें नांव गृहीत धरून सर्वे जाला आसतलो अशें दिसता तुमकां? कित्याक तेंचे अंत्य टायमार नांव येयलां. सो ऑन वॉट क्रायटेरिया पल्लवी धेंपे हांकां तिकीट दिला तेचेर आतां वेगवेगळी टिका जाता. विरोधी पक्ष जे आहा ते उलोवपाक लागले की आतां बीजेपी पक्ष बदलला, तो आतां बारीक लोकांचो उरूंक ना, मोठ्या लोकांचो पक्ष जाला. सो तुमकां कितें दिसता की खंयच्या क्रायटेरियाचेर पल्लवी धेंपे हांकां तिकीट मेळ्ळा? एक म्हणजे पयलींचो जो इश्यू आसा तो बीजेपी खातीर हें सिर्फ फक्त एक सीट आसा. आमी इतले गोंया खातीर आमकां 2 सिटां, पूण बीजेपी खातीर आवट ऑफ एवरीथींग एक सीट. सो व्हडली प्रायोरिटी नाशिल्ली न्ही म्हणून ते डिले जायत गेलें. कारण फॉर देम बिगर स्टेट्स आर मोर प्रायोरिटी. सो ताजे खातीर हें डिले करत लास्ट मागीर जेन्ना बाकी स्टेटीं बरोबर तांणी तो डिक्लेअर केलो. सो आमी फक्त हांगा इतली स्पेक्युलेशन करताले आनी मिडिया खास करून लोकांक पडूनय गेलें नाशिल्लें एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार. फक्त मिडियाचेरच सगळें स्पेक्युलेशन जातालीं. आतां सर्वे करून तांणी जे क्रायटेरिया लायले आसतलो एक म्हणजे ती सामक्यो नवक्यो आसा आतां पॉलिटिक्सा भितर. इट्स एक सरप्रायझींग पीक एक्चुली सामकें. एक अशें दिसता की बीजेपीक एक मॅसेज धाडपाचो आसा
की आमी महिलांक सन्मान करता आनी परत परत काल CMान परत परत म्हणलं महिलांचो सन्मान करता आमी 50% रिजर्वेशन दिलां एक सीट दादल्याक दिलां एक सीट बायलेक दिलां सो ही एक मॅसेज गेली हातूंतल्यान दुसरी गोष्ट म्हणजे तांणी सर्वे केल्या नंतर कदाचित तांकां दिसलें आसतलें की कोणूच विनींग कॅन्डिडेट ना हातूंत भितर जे दादले कोण आशिल्ले जे सो कॉल्ड स्पेक्टेटर आशिल्ले हे आशिल्ले तांकां तातूंत भितर तांकां तितलो असो हें दिसलें ना की बाबा 100% जिखून येवपाक शकता सो अशीच परिस्थिती आसा जाल्यार एक चान्स घेवया आनी महिलेक दिवन एक वेगळी मॅसेज पास करया नॅशनल लेवलाचेर एक सीट सॅक्रिफायस करपाक जाता पूण नॅशनल लेवलाचेर एक वेगळो मॅसेज वचपाक शकता की आमी महिलांक एक हें दिता आनी त्या महिलांक भितर अशें म्हणटा तशें जुगारच म्हणचें पडटलें साधलो जाल्यार साधलो एक्झॅक्टली नाजाल्यार फसलो आणि दुसरो विशय असो आसा की BJP जेन्ना गोंयांत ग्रो जाताली जेन्ना VHP आशिल्ली RSS आशिल्ले BJP म्हणटा ती ल्हान आशिल्ली आनी RSS आनी VHP हे व्हडले संघटना आशिल्ले आतां BJP व्हडली जाल्या आनी ते संघटना ताका धाकटे कशे दिसपाक लागले तेन्ना एक असो विशय आशिल्लो की हांगाचो जो मायंडसेट राज्याचो आशिल्लो तो सादारणता BJPक तसो फेवरेबल नाशिल्लो म्हणजे खंयचो कार्यक्रम जर करतलो जाल्यार ताचे पयशे लागताले की आनीक जी मदत लागताली कोण स्पॉन्सर करतालो तर तो धेंपे फॅमिली आणि त्यांना चौगुले फॅमिली खबर आसतली BJPक चौगुल्यान खूब हें केलां तर हे दोन फॅमिली तांकां खूब आर्थीक मदत करताले आणि BJP किंवा त्यांच्या परिवारांतले जे काय संस्था आसतले संघटना आसतले मातृछाया आतांचे अलीकडचे उदाहरण तुम्ही जर घेतले जाल्यार हे सगळे धेंपेंच्या मत्तीन आर्थीक मत्तीन ते सगळे उबे रावले तर BJP किंवा तांची एक आयडियोलॉजिकली ती फॅमिली ताका लागीं आशिल्ली आनी एक ऋणान आशिल्लें आनी दुसरें तुमी जर पळयलें न्ही म्हणजे आतां मनोहर पर्रीकर हयात ना म्हणून तेचो आमी दाखलो काडूं शकना पण अशें एक दिसतालें की श्रीनिवास धेंपे जे आसात तांकां पर्रीकर केन्ना तरी राज्यसभेर धाडटले अशें सगळ्यांचें एक परसेप्शन एक आशिल्लें पण सरप्रायझिंगली विनय तेंडुलकराक तेंच्यांनी राज्यसभेर धाडिल्लें तेन्ना अशें दिसतालें की श्रीनिवास धेंपो मे रिप्रेझेंट BJP इन राज्यसभा पण ते जालें ना पण तांकां जर ऋण फेडपाचें आशिल्लें खरें म्हळ्यार तांकां राज्यसभेचें तिकेट येवपाक जाय कारण ते कन्फर्म आशिल्लें जर डायसीस सिच्युएशन आसा पण ते तोंडाक घातलो लोकांचे पण कदाचित तेका लागून तेचो एक विचार करूं येता आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा की आयसोलेशनान आमी कांय गजाली पळोवंक शकना कितें आसा की जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा ते पॉलिटिक्स हे लोकांचेरय जशें अवलंबून आसता तशें लिडरांचेरय अवलंबून आसता आतां पल्लवी धेंपे श्रीनिवास धेंपेची घरकान्न म्हणून आमी पळयता पण तिचे कडेन पळयतना ती दिव्या राणेचीच बापूल भयण अशें आमी पळोवंक शकता सर ह्याच अनुशंगान एक प्रश्न विचार तुमकां नेमके पल्लवी धेंपे हांचें नांव इतलें स्ट्रॉंग जावपाक कोण लिडर आसा फाटल्यान अशें दिसता तुमकां सहज आसतलोच न्ही अशें काय एकदम तिचें नांव फुडें येवचेंच ना न्ही ताची बरी प्रिपेरेशन कोणी तरी थंय केली आसतली तिच्या विशीं कोणी तरी चड भर दिला बायल कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर जाली तेन्ना बायलांचो शो सुरू जालो न्ही आनी वेगवेगळे ऑप्शन्स येवपाक लागले आनी तेन्ना जेन्ना हें जें नांव आयलें बिकॉज शी वॉज कंपेरेटिवली बाकीच्या परस चड नोन आशिल्लें फिगर एज इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून हाजे खातीर तांचे फॅमिलीचें नांव आसा डॅम्पो सो त्या मानान बाकीचे जे बायलांचे जे सद्याक हें आसा ताजे हातूंत भितर शी वॉज स्ट्रॉंग हांचें काम चड आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर नांव आसा बट सर पल्लवी धेंपे हे एक क्लास आसा ते तांकां वळखता किंवा तेचे चेहरो खबर आसा नांव खबर आसा पूण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत समजा फाल्यां सांगे काणकोण केपें धारबांदोडा ह्या सारक्या वाठारांनी पल्लवी धेंपे हांकां वळखपी मनीस आसा अशें तितले किंवा बायलांच धरया आमी तो विशय आसाच पूण ताच्या फुडली एक गजाल सांगता BJP ही आमी म्हणटा सगळे जाण केडर बेज पार्टी आसा बरोबर तांचो एक व्हडलो केडर आसता आनी ते वयल्यान एकदां डिसिजन घेतलो काय मागीर तांकां ते पळयना की तो डिसिजन कोणी घेतला आपणाक आवडला ना ते काम करता पूण आतांची BJP गोंयांत जी आसा ती केडर बेज आसा काय कितें हाचो आमी विचार करपाक जाय आतां कितें जालें खबर आहा एक उदाहरण दिता तुका IPL आसता पळय IPL तेन्ना एक टीम काडटा कोण हो बरो बॅट्समन हो बरो फिल्डर हो बॉलर तसो विनेबिलिटीचे जो जिखू शकता किंवा जो मास लिडर आसा ताका BJP आपले कडेन घेता म्हणजे आतां जर पळयलें आयची कॅबिनेट जरी पळयली की आयचे
विधानसभा जरी पळयले ती मूळच्या BJPच्या विचारधारेंतल्यान आयडियोलॉजी मानपी कितले जाण आसतले सगळे काँग्रेस चडशे एक्स काँग्रेसमॅन. तेका लागून आतांचे हे जे आसा नवीन तेंच्यांनी जो आतां शोध लायला आनी नवीन उमेदवार जो दिला तो केडर एकवेळ मानून घेत पण केडर कितली उरले बरोबर हो एक प्रश्न आसा. पयलीं मुळात ती सावथ गोवन वीक आशिल्लीच केडर तातूंत आतां हे नवीन सगळें इन्फ्लक्स जाल्या कारणान केडर ही मायनॉरिटीन गेले. तर नवीन हे जे कोण लिडर आयले तांचे फॉलोअर आसात ते कितपत मानून घेतले BJPचो हो डिसिजन हाचेर सगळें अवलंबून खूब आसा. सो आमी आतां उदयच्यान सावथ गोवाचेर उलयले. नॉर्थ गोवा अजून भारतीय जनता पक्षान आपलो उमेदवार जाहीर केला, आरजेन जाहीर केला, पूण काँग्रेसीचो अजून उमेदवार एकूय जाहीर जावंक ना. सो जशें सावथा भितर BJPचे क्रायसीस आमकां दिसता तशें नॉर्था भितर काँग्रेसूय क्रायसिसान आसा. दोन्ही सावथाकूय आसा. सावथाकय आसा अजून डिक्लेअर करपाक शकना. पूण नॉर्थाक सामकेच आसा कारण भाऊ सामको फूल फ्लेज जाला आनी खूब स्ट्रॉंग आसा. सो सावथाक निदान काँग्रेसीक थोडे तरी चान्सीस आसा मातशे तरी जिखूंक शकता अशें म्हणून. आतां सिटींग MP आसाच न्ही सार्दीन आसाच सारथी सिटींग MP आसा. सो नॉर्थ गोंयान सर तुमी कशें पळयता की भाऊचो एक हाती विजय हो आतां निश्चित आतांच जाला अशें म्हणप काय कितें इंटरेस्टिंग जावंक शकता कारण अजून काँग्रेसीची तिकेटूय जाहीर जावंक ना. काँग्रेसीची तिकेट म्हाका दिसता ते एक वेळ एडवोकेट रमाकांत खलप जे आसात माजी केंद्रीय मंत्री तांचो विचार करूं शकता कित्याक तेंचे कडेन दुसरो कॅन्डिडेट तसो दिसना. म्हणजे जर तेंच्यांनी असो विचार केलो की लोकसभा आतां उत्तर गोंयाची जी आसा ती आमकां लडोवपाक जाय म्हणून लडोवपाक जाय आनी आमी आतां एसेंब्लीचेर भर दितले जाल्यार असो एक ते कॅन्डिडेट फुडें हाडूं शकता की जो एसेंब्लीक फुडें रावतलो पण लोकांक खबर जावपा खातीर म्हणून ताका लोकसभेची तिकीट दिवप म्हणजे तो सगळ्यांक खबर जालो आनी मागीर तो विधानसभेक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून परत रिलॉन्च करप असो एक काँग्रेसी कडेन ऑप्शन आहा. पण अशा पद्दतीचे पॉलिटिक्स केन्ना काँग्रेस करिना म्हणजे फुडले तो केन्ना विचारच करिना फुडें इलेक्शन आसा. पूण सद्याच्या घडीक तुमी चिंतपाची काँग्रेसी भितर ना पूण सद्याच्या घडीक सर तुमकां जशें सरान म्हटलें की खलप हो एकूच चेहरो जो आसा सद्या तरी काँग्रेसी कडेन आसा वचपाक शकता जाका घेवन. दुसरो एक ऑप्शन आहा पण तो ऑप्शन कितपत ते काँग्रेस मान्य करतली खबर ना. फाटल्या कांय दिसांनी नरेश सावळान MG सोडले आनी तो म्हणटा की काँग्रेसीन तिकेट दिली जाल्यार आपण घेवंक शकता ही तेची ऑफर आहा. काँग्रेस घेतली टायम चड जाला अशें दिसना. त्या नांवाची चर्चा सद्या केडरच ना पयलीं म्हणजे काम करपाक लोक ना सो आनी टायमूय ना. ताणें खरें म्हणजे पयलीं जर डिक्लेअर केलो तितलो टायम मेळटा. काल म्हाका खरें हांगा आयिल्ले तो म्हणटा आपल्या मनान लोक येता आपण काम चालू केलां पूण तांकांय विश्वास ना की आपल्याक तिकीट मेळटली म्हणून. अजुनूय तांकां विश्वास ना आपल्याक तिकीट. फाल्यां जर तेणी तयारी केली गांवांनी भोंवपाक लागले आनी तिकीट भलतेकूच दिली जाल्यार परत आणि काँग्रेसीचें कितें जालां की जेन्ना लुइजीन फालेरो जनरल सेक्रेटरी नॅशनलाचो आशिल्लो तेका काँग्रेस हांगा जी सकयल सिंकींग जाता तेका साल्वार करपाक हांगा परत धाडलो प्रदेश अध्यक्ष घेवन आनी तेणें कांय एक कार्यकर्त्यांची फळी हांगा निर्माण केली. मागीर तो थंयच्या सायडीक गेलो गिरीश चोडणकर आयलो तेणी कांय नवे चेहरे फ्रेन हाडले ते काम करपाक लागले. तो सायडीक गेलो आनी आतां पाटकार आयला तांच्या भितूनच 3-4 गट आसात. ते एकठांय जर आयले जाल्यार ती एक व्हडलो फोर्स जावं येता पण ते एकठांय येवपाची शक्यता आतांय दिसना अजिबात दिसना. म्हणजे तेका लागून काँग्रेसीची डिफीट ही BJPन करण्यापेक्षा त्यांची इंटरनल फायटींग आहे इन फायटींग जी आसा ती सामकी स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे आतां तेंच्यांनी सार्दिनाक आतां तिकेट दितले काय ना हाचेर ते काय सार्दिनाक सांगना. म्हणजे ते कितें म्हणटा की श्रीपाद भाऊ तेंचो सिटींग MLA आसलो म्हणून BJP इजी आशिल्ले की डिक्लेअर करप. तुमचो सिटींग MP आसा न्ही तुमी डिक्लेअर कित्याक करिना असो एक प्रश्न. स्वताहून डिफीट हें करप म्हणटा ओडून हाडप ती काँग्रेसी कडल्यान शिकप. स्वताहून हार आपल्याकडे हाडप. ट्रेनिंग ना संघटन ना चेहरो ना आणि मुळात म्हणजे ते एकठांय येनात. फॅक्शनिझम वेगवेगळे ग्रुप जाले आसा. गिरीश चोडणकर ग्रुप अमित प्रदेश अध्यक्ष काँग्रेसीचो बदललो. हांव आतां गेली 30 वर्सां काँग्रेस हावसान वता. प्रदेश अध्यक्ष काँग्रेसीचो बदललो थंय वावरपी जे लोक ते सगळे फाटलो एक मनीस दिसना तुका. पक्ष तोच न्ही पक्षाचेर निश्ठ आसा त्या मनशान निदान ऑफिसान तरी केन्ना म्हयन्यांतल्यान एक फावटी येवपाक जाय न्ही ते येयना. तो बंदूच जाता येवपाचो.
तांकां एकठांय हाडपी कोणूच ना, अशी एक फोर्स ना जाता तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक शकता. म्हणजे गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत अशी स्थिती आसा सामकी स्थिती आहा. ताका लागून काँग्रेस सदांच गोंयां भितर येता पळय ती काँग्रेस बरी म्हणून काँग्रेसीचे हें बरें आसा म्हणून न्ही, हें नाका म्हणून काँग्रेसीक बिकॉज एंटी बीजेपी वोटा खातीर काँग्रेस येता. आनी पक्षापेक्षा थंय लिडर मोठे असतात चड, पक्षाकडे उरता. लिडर गेलो का पक्ष खाली जाता. तशें म्हाका दिसता गोंयांत परिस्थिती जाल्ली आहे. जेन्ना आमच्या देशान मोगलांचेर जेन्ना राज्य आशिल्ले पळय तर तेंचे सुभेदार आसताले. एक सुबो म्हणजे ते अशे थंयले किंग कशे आसताले. त्या पद्दतीची ऑर्गनायझेशन काँग्रेसीन ह्या काळान निर्माण केल्या. पयलीं तो विचारान चलपी पक्ष पयलींच्या काळान, पण आतां कितें जालें, एक लिडर तो येता तो आपले वोटर घेवन येता, एक प्रदेश अध्यक्ष येता तो एक 10-12 लोक घेवन येता, ते पक्ष चलयता. तो गेलो काय दुसरे लोक येता. म्हणजे कन्सिस्टन्सी रावना. पण फुडलें म्हणजे कितें, आतां लोकसभेची समजा एक इलेक्शन नॅशनल लेवलाचेर काँग्रेस कितपत जिखतले शंका आसा. 2 जागे गोंयान आसा, ते कितपत लडोवपाचे, कशे लडोवपाचे काँग्रेसीन थारोवपाक जाय. पण आनीक 2 वर्सांनी असेंब्ली आसा. बरोबर. तुम्ही असेंब्लीचेर जर लक्ष दिवन जर लोकसभेचें जर आतां प्लॅनिंग केलें, हे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसा, हांगा आमी कितें करूं शकता. आनी दुसरें म्हणजे सुर्दैवान आप तेंच्या वांगडा आसा, शिवसेना तेंच्या वांगडा आसा, NCB आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा. म्हणजे कागदार तरी ते एक स्ट्रॉंग फोर्स कसो एक तयार जाला. ऑन फील्ड म्हणजे आतां तुका सरप्रायझिंगली सांगता की कोऑर्डिनेशन कमिटी 2 दिसान काडटले म्हणून माणिकराव ठाकरेन सांगिल्ले. इतले पक्ष आसा, आमी आतां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम काडपा खातीर कोऑर्डिनेशन कमिटी काडटले. प्रेस कॉन्फरन्स आसले तुमी. बरोबर. तर 2 दीस खंयचे, आतां 2 वीक जाले येयले. कोऑर्डिनेशन कमिटीन कोण आसा, हांवें आतां 2-3 प्रदेशाचे अध्यक्ष पार्टीचे तांकां विचारले, अरे तुमची ती कमिटी फॉर्म जाली ना? बरें, काँग्रेस कितें करता आमकां खबर ना. म्हणजे हातून अविश्वासाचो जो भाग आसा, कित्याक स्पश्ट दिसता पोस्ट सगळ्यांनी एकठांय जर येवपाक जाय जाल्यार सारकें येवपाक जाय. काँग्रेसीन जर लीड घेतला तर काँग्रेसीची जबाबदारी आसा की 2 दिसाचे 3 दीस घे, 4 दीस घे, पण तूं कमिटी काडणी. निदान तूं एक क्रायटेरिया घाल की काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष, आपाचो प्रदेश अध्यक्ष, गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष, एक स्टेटमेंट करता की तुमी वचून डिक्लेअर करता आमी हे करता. थोड्यान गोवा फॉरवर्ड म्हणटा की सारदीन नाका, कोण म्हणटा आनी कितें ना, वेंजी वेगळा म्हणटा आमी तुमचे गुलाम न्हू म्हणून सरळ. सो हे अशें करून आतां जर करपाक लागले युनायटेडली कशें बरें लोकांक मरें वतलें. हेंच्यांनी ते एक गुडी पिक्चर दाखयल्ले पयलीं लोकांक की आमी एक जाल्या ना. पिक्चर आसा, एक जाल्या, पण पिक्चर आसा पण स्टोरी ना. पिक्चर स्टोरी कोणी बरोवपाक जाय, काँग्रेसीन बरोवपाक जाय. तेंच्याकडे कळ्ळें न्ही, स्टोरी काँग्रेसीन बरोवपाक जाय ते बरयच ना. म्हणजे आतां 2 वीक जाय दिले तर तेंची कोऑर्डिनेशन कमिटी उबी रावना. कोऑर्डिनेशन कमिटी काडपाक इतले काय अडचणी आसा अशें दिसना. त्यांच्या मध्येच कोऑर्डिनेशन ना. काँग्रेसी मध्ये पक्षामध्ये अंडरस्टँडिंगच ना बरें. बरोबर. दुसरी गोष्ट म्हणजे आतां गोंयांत इतले इश्यू आसा, व्हडले इश्यू जावन गेले, पूण काँग्रेस खंय आसा दिसना. रस्त्यार आसा, कसलेच एजिटेशन जायना, रस्त्याचेर कसलेच प्रदर्शनां जायना. लास्ट एजिटेशन तेंच्यांनी केल्लें पळय ते गिरीश चोडणकर आसतना धाकटी तो मेघश्याम राव आसत किंवा ते महिला काँग्रेसची बिना नायक आसा, ती एक एज्युटेशन करताले. प्रतिमा असताना खूप एज्युटेशन जाताली. पण आता काँग्रेसीचे अस्तित्व पत्रकार परिशदे पुरतेच उरला. ऑन ग्राउंड खंयच ना. अशें करून तुमी ऑपोजिशन जातले आनी लोकांक अल्टरनेटिव्ह दितले. लोकांक विचार करपाक सुद्धा संद ना की बाबा हेंकां ना जाल्यार कोणाक मारया. काँग्रेसी कडेन विचारूच करिना लोक. इतली आर्म्स एंड एम्युनिशन बिगडे आसा, इतल्यो गोष्टी बीजेपीची काडपाक भायर काडपाक जाता. पयर कोणी तरी तानावडेन तांकां चॅलेंज केल्या की काँग्रेसीन तुमचे 40 ते पयलीं हें दाखय, म्हणजे 40 न्हू, तुमचे बूथ अध्यक्ष पयलीं आमकां दाखया अशें आव्हान तानावडेन ताका दिलां. बट तेजेर रिप्लाय म्हाका दिसता काय येवना अजून. रिप्लाय ते करीच ना. कित्याक खरेंच आसा काय म्हणून डावटफूल. बरोबर. आणि तेंच्यांनी ते ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटा ते केन्ना नेमले ते कोणाक खबर ना. म्हाका दिसता 2-3 ठिकाणचे तेंचे प्रेस नोट आयिल्ले, तेचे उपरांत ते ब्लॉक प्रेसिडेंटाचे फुडें कितें जालें कोणाक खबर. खरें काँग्रेसीन आसा काय ना तें सुद्दां कळपाक मनांतल्यान आहा काय ना ते सांगता. काँग्रेसीन दैना जायना सामकी, काँग्रेसीन दैना जाली अक्षरशः. सर आतां हेतून आमी जर पळयला दुसरो पक्ष एक रिजनल उरता RG. तुमचे दोगांचे व्ह्यू कितें? दोगांनी पयलींच कॅन्डिडेट जाहीर केले, काँग्रेसीक ते रावूंक ना. म्हाका दिसता ती तेंच्यांनी खरी शाणेपणां केली. कित्याक आप आतां भोगता की अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना हेंचो. तुमचे व्ह्यू कितें? RG कितलो इफेक्टीव फॅक्टर थारतलो नॉर्थ आनी सावथ?
जी मतां घेतलो ती BJPच्या अगेन्स्ट आशिल्ली मतां घेतलो. तो जितली मतां जास्त घे तितलो फायदो BJPक जातलो हे ब्लॅक अँड व्हायट आसा, तातूंत काही ना. पण RG हो एक जर पक्ष म्हणून जर पळयलो न्हू जाल्यार तांच्यांनी आपली जी फिलॉसॉफी आसा त्या फिलॉसॉफीचेर मातसो फेर विचार करचो पडटलो. कित्या खातीर सांगता, ते म्हणटा की मूळ गोंयकारांक सगळें मेळूंक जाय, मान्य आसा. आनी तो जो सांगता की आमच्या भारत देशान इतली राज्यां कित्याक तयार जाली, तर प्रत्येकाची एक आयडेंटिटी वेगळी आसा. हो एक तात्वीक म्हणून एक भाग म्हणून मान्य करूं येता. पण निदान तसो गोवा आयज शिल्लक आसा काय कितें हें आमी पळोवपाक जाय. 1961 गोवा लिबरेट जालो. 1963 पयलें सरकार आयलें. त्या मदल्या 2 वर्सांत कितें जालें हें कोणाक खबर आसा? ताचें डॉक्युमेंटेड हिस्ट्री खंयच ना. हांगचे कितलेशेच लोक गोवा सोडून बाकीच्या कंट्रीन गेले. तो व्हॅक्यूम जो जालो पळय तो 63 to 80 मेरेन इन्फ्लक्स जायत रावलो. एक विशिश्ट क्लास म्हणजे कोण ग्रामसेवक, तलाठी, टिचर अशे बारीक बारीक कामां करपी ते थंय आयले. 1980 उपरांत कोण आयले? इंजिनियर्स आयले, डॉक्टर्स आयले, प्रोफेशनल्स आयले. आनी 1990 उपरांत गोंयचो जो व्यापार आसा पळय तो एक मारवाडी आसतले, केरळांतले लोक आसतले, राजस्थानी आसतले, गुजराती आसतले, तेंच्यांनी काबीज केले. हे लोक आयले आनी ते येताना बेश्टे येवना, ते येताना स्वताचे कल्चर घेवन आयले. कल्चर घेवन आतां तुका सांगता, तूं 70तलो, हांव पेडण्यांतलो. आमच्या देवळान केन्ना दांडिया जाताले नवरात्रांत, केन्नाच दांडिया जायनाशिल्ले. आतां दांडिया जावपाक लागले. खंयच्यान आयलो की ते स्वताचे कल्चर घेवन हांगा आयले. तेका लागून गोवा हे जे आसा पळय एक व्हडली मेट्रोपॉलिटन सिटी आसता पळय तशें जावंक ना. मेट्रोपॉलिटन सिटीयार केलें म्हणजे पयर हांव शिवरात्र जेन्ना आशिल्ली पळय तेन्ना पर्वरी एक निळकंठ ब्रह्मेश्वर देवस्थान आसा, कळ्ळें न्ही. म्हाजी बायल थंय ट्रस्टी आसा. म्हाका म्हणपाक मातशी तुमी अभिशेकाची रिसीट काडपाक आमकां 2-3 वरां सकाळची दिता. म्हणल्यार कितल्यांक येवं? 5 ते 8 मेरेन मातशें तुमी बसा. अरे बाबा, देशान जितली आडनांवां आनी नांवां सापडटा पळय ती पर्वरीच्या एका धाकट्या वाठारान मेळटा. म्हणजे कितें कितलो आमचो चेहरो बदलला पळय गोंयचो. हो बदल तुम्ही हो म्हणटा तो व्यापक विशय आहा. तुम्ही जशी हो विशय घेवन ह्या सगळ्या घटकांक घेवन जर RG जर फुडें गेली, बट तोच तेंचो हे मेन आहा न्ही की आमचे गोंयकार पण एक्चुअली एज अ कॉन्सेप्ट RG हो बरो आशिल्लो. हय, कारण आज जालां कितें खरें म्हणजे ती काळाची गरज म्हणटात पळय. जशी शिवसेना एक टायमाचेर बॉम्बे जाणी केली की जेन्ना मराठी मनशाक थंय कांयच भायले आयले सगळे कॅप्चर केले. तशी परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या. इट्स अ फॅक्ट, वी कॅनॉट डिनाय इट. इट्स अ फॅक्ट. तो म्हणटा तशें आमी कॉस्मोपॉलिटन जाल्या. गोवा इज अ स्टेट, इट्स नॉट अ बॉम्बे वर, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ स्टेट. जिल्लो कसो महाराष्ट्रांतलो, सिंधुदुर्ग सुद्दां मोठो आसा. कल्चर उरपाक जाय न्ही, आमचें कल्चर उरपाक जाय. कारण हांव सदांच म्हणटा की गोंयचें कल्चर, गोंयचे स्टेटीचें कल्चर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर स्टेट. कारण आमी गोंयान हिंदू क्रिस्तांव अशी इतले बरे भशेन माया मोगान रावताली न्ही इतले वर्सां. तेजें रिजन कल्चर आसलें. कल्चर आनी तें कल्चर आमी भायल्यांक दिवपाक जाय आशिल्लें. कितें तें जालें कितें हांगा येवन आमचें डायल्यूट जालां. सादें उदाहरण सर, आतां आमी केन्ना सकाळचो च्या घेवपाक वयता, गोंयचें हॉटेल आसत जाल्यार ते एक मिरची उरली किंवा एकूच पाव दी, एक मिरची दी म्हणटा. हेच जर आमी हे कारवारी किंवा बाकीची जी हॉटेलांत गेले ते म्हणटा एक तुका मेळना, घेता जाल्यार प्लेट घे सारकें. अशा तरेचो आमकां हो फरक जाणवता. दुसरे कडेन खाद्य संस्कृती कितली आमची आतां येयल्या अशा तरेची खूब जातली. बट एज अ पॉलिटिकल हे म्हणजे तांकां काम जर करतलो पॉलिटिकल पार्टी म्हणून काम करपाकच जाय, पण इन्स्टिट्यूशन लेवल जे आहा ते काम करपाक जाय. म्हणजे कितें, गोंयांत आतां म्हणटा की नोकऱ्यो ना. प्रत्येक व्हडल्या जर गांवांत तूं पळय, आतां पर्वरी हांव रावता, पर्वरी सादारणता 1000भर लोक सकाळी येवन रस्त्याचेर डबो घेवन रावतात आपलो जेवपाचो. तांकां काम मेळटा. म्हणजे डेली 1000 लोकांक काम दिवपाची पर्वरी सारक्या वाठाराची जर ताकद आहा तर हे काम लोक कितें करता? कोण सुतारकाम करता, कोण प्लंबिंग करता, कोण वायरमॅन आसता. अशी बारीक 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 कामां भुरग्यांक ते वर्क कल्चर हाडपाची आनी ब्लू कलर जॉब्स. तांणी जो एक हें घेतला अजेंडा, तो तरी तांचो तांची
त्या अजेंड्याक त्या इन्स्टिट्युशनल वर्काची ताका जोड दिवची पडटली. तूं बसतो आनी व्यापक स्वरुपान व्यापक म्हणजे कितें तो ग्राउंड वर्क करून मागीर तूं पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक जाय. तूं बश्टे पॉलिटिकल जर अजेंडा म्हणून जर तूं फुडें व्हरशी जाल्यार 1-2 इलेक्शना पुरते लोकांक तो बरो दिसतलो. आनी मागीर कितें जातलें खबर आहा, तो मरे तो 10% वयर तेची होटींग वचना. मागीर जो मारपी जो आहा म्हणटलो माझें मत हांवें वगडो कित्याक. इन शॉर्ट जशें महाराष्ट्रान मनसे जाले सध्या तशी हेंची परिस्थिती जावंक शकता. पूण तरी आसतना फायदेशीर तांचे खातीर फायदेशीर. तांचे खातीर फायदेशीर आसा कारण दे बिकम अ किंग मेकर्स ना. दुसरी गोष्ट मता डिवायड जी जाता ती दे डिसायड फायनली द विनिंग कॅन्डिडेट. म्हणजे त्यांचो निवडून सुद्धा येवंक ना तरी त्यांचो इम्पॅक्ट महत्वाचो आसता. तांचे खातीर फायदेशीर आसा पूण गोंयचे खातीर फायदेशीर ना. तांणी दे हॅव टू लिटल चेंज दर स्ट्रॅटजी की बारीक लोकांक जे पळय ते त्रास करता हें करता ताजे परस गोंयचे दुस्मान कोण ते पयलीं सोदून काडचे पडटले. व्हडले व्हडले बिल्डर जे हांगा येवन तांच्यानी जागे घेतल्या सगळी हें काबार करून उडयलां. दे हॅव टू टार्गेट डेम. पूण खंय दिश्टी पडना की तांणी बिल्डरांक टार्गेट केल्लें ना हें केल्लें. सो सर आमी आमचो वेळ सोंपत येयला. आमी साऊथ गोवा मागीर नॉर्थ गोवा कितें परिस्थिती आहा ती आमी भासाभास केली. आरजी हो एक वेगळो आनी एक एपिसोड जावं शकता हाचेर. सो तेचेर आमी इन फ्युचर केन्ना तरी उलोवया. सो तुमी दोगांनी टायम दिलो आनी आमी ही भासाभास हांगासर घडोवन हाडली त्या खातीर तुमकां दोगांकूय धन्यवाद. आमी हांगासरच थांबता. तुमी पळयत रावात तोणया मेळ.